प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वा विस्वोर वोड 20 ते 25 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 20 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली. नोदरेक पडटा तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा, अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात देवाचें राज तुमच्या मोदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस तरी पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो दीस येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो थंय पळय, हो हांगासर पळय, भायर सरो नाकात आनी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. जशें जगलावणे मारता तेन्ना ताचो लोक अंतराळाचेर एके शिमेर थावन दुसरे शिमेर पर्यंत पडटा, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं तो जाय तो सुचतलो आनी ही आतांची पिणकां ताका भायर आयतली. ही देवाची खुशी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयजचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू दुसरे पाट जेन्ना तो जोडटेच्या दिसा येतलो त्या दिसाची आयज आमकां पयलींच खबर दिता. आनी भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की जेजू थोड्या दिसांनी आमी नातालांची परब करतले. आमी जाणो की जेजू ह्या संवसारांत एका ल्हान बाळका भाशेन येयल्लो, आंकवार मोरेच्या कुसव्यान जल्मलो आनी तो ह्या संवसारांत मनीस जावन आमची सरवण करून तो आतां पोत्तून सरीच्या बापाच्या उज्याक बसला. पूण आयच्या शिवर्तमानान भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता की एक दीस येतलो जेन्ना तो परत येतलो. पूण त्या दिसा तो शांतीन येवचो ना, तो आमचें तारण करपाक येवचो ना, पण तूं जोडटी आमची करपाक येतलो. आनी भाव भयणीनो, तो म्हणटा ज्या भाशेन एक झगडोणें, आमी जाणो पावस पडत जाल्यार झगडोणें आमी पळयता. जेन्ना झगडोणें जाता आमकां दिसता, आमी वयर पळयत जाल्यार सगल्यांक दिसता तें. आनी जेजू म्हणटा ज्या भाशेन झगडोणें सगल्यांक दिसता तेच भाशेन जेन्ना तो पोत्तून येतलो सगलो लोक आदामा पर्यंत ते निमणो मनीस ह्या संवसारांत आसा तो ताका पळयतलो. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पयले पाट ह्या संवसारांत येयल्लो, सगळ्या प्रवादीन, इसायास प्रवादान, जेरमायान, दानियेलान, सगळ्या प्रवादीन बरयल्लेलें की जेजू येवपाचो आसा. जेजू म्हणून नांव सांगूं ना ताका, पूण ताका अशें बरयल्लें की मेसाया येवपाचो आसा, देवाचो पूत येवपाचो आसा, जो आमचें तारण करतलो. आनी जेन्ना जेजूचो जल्म जालो आनी जेजू ह्या संवसारांत येयलो, कोणूच नको आसलो, फकत आंकवार मोरये, जुजे आनी ते जे गोण बी आसले ते म्हणटात ते जे आपल्या मेंढरांक पळयताले ते. आनी तांकां सोडून कोणूच नको आसलो की जेजूचो जल्म जाला म्हणून. पूण कितें घडलें, जेन्ना जेजूचो जल्म जालो थंयसर बाबिलोन गांवांत जो लोक थंयसर नेकेत्रां शिकता ताणें पळयलें की जेजू कोण तरी कितें तरी जालां. आनी ते आतां जे दानियेलान बरयल्लें की जेजूचो जल्म जातलो म्हणून, ते नेकेत्रांक पळोवन 2 वर्सांनी आतां जेरुसलेमाक पावतात. आनी जेन्ना ते पावतात ते विचारतात, हो राजा जो मेसाया जावपाचो आहा तो खी जल्मला, खी आहा तो. आनी तो लोक एकदम आमोडीत जालो. म्हणजे ते चिंतूंक लागले, अरे हे लोक खंयसरले येयल्यात, कितें म्हणटात, आमचो राजा जावन आसा हेरोद पातशाय, आनी हो पातशाय ते म्हणटात जल्मला, कोण तो. आनी तेन्ना ताका कळलें की जेजू ह्या संवसारांत आसा म्हणून. आनी तेन्ना हेरोद पातशाक कळलें की तो आतां 2 वर्सांचो जाला. आनी ताणें सगल्या 2 वर्सांच्या भुरग्यांक जिवेशी मारले. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां ह्या शिवर्तमानान आमकां सांगता, तो म्हणटा जेन्ना तो दुसरे पाट येतलो, गरज ना कोणाक सांगपाक,
गरज ना बरोवपाक, कित्याक ताणें आमकां पयलेंच सांगलां. तो म्हणटा जेन्ना तो परतून येतलो सगळीं ताका पळयतलीं. ज्या लोकांनी ताका जिवेशी मारला, those who pierced him, they also shall see him. Book of Revelation. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या लोकांनी ताका जिवेशी मारला, हेरोद पादशा आनी पिलातान, त्या रोमकाराच्या शतपतीन आनी सगळ्या लोकांनी जे ताका ताका त्रास केला, तो लोक जेजूक पळयतलो. म्हणजे जेन्ना जेजू येतलो सगळीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण ज्या लोकांनी ताका 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 आपलो सोमी देव मानला, ती आतां सर्गींचें सूख भोगूंक बेतलीं. आनी ज्या लोकांनी ताका नाकारला, ताका आपलो सोमी देव मानूंक ना, धर्म केला, वय धर्म केला, पूण ताका खरें आपलो सोमी देव मानून घेवंक ना, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना, भावार्थान चलोंक ना, ती आतां हे सासणाचें दूख आनी इफेर्नान वयतलीं, एनकोणान वयतलीं. कित्याक जेजू येतोस सगळ्यांचो सगळीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण ज्या लोकांनी ताचेर भावार्थ दवरला, ती सासण्याची सूख भोगूंक पावतली. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां पयलेंच सांगून दिता की जेन्ना तो येतलो सगळीं ताका पळयतलीं, आमी त्या दिसा ती वाट पळोवन रावुया, आमी तयारी करुया. भाव भयणीनो, थोड्या दिसांनी आतां नातालांची परब जावचे पयलीं आमी आमी एडवेंट करतले, म्हणजे आमी तयारी करता. आमी तयारी करता फकत जेजूच्या जल्माची न्हय, पण आमी तयारी करता जेजू परतून येवपाची. आनी एका वर्साक आमी तयारी करता आमची नातालां बरी जावपाक. पूण खरें म्हणल्यार आमची तयारी जावंक जाय सदां काल. फकत नातालांच्या वेळार न्हय, पास्कांच्या वेळार न्हय, थोड्या वेळार आमी इग्रोज मात म्हणटा तुमी तयारी करूंक जाय, दुसरो पावटी तुमी सोडात. पूण खरें म्हणल्यार आमी नोकोन जेजू केन्ना येतलो तो. ताणें आमकां सांगूं ना दीस आनी कितल्या वरांचेर येतलो तो, चोरा भाशेन येतलो तो. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां तयार रावपाक. आनी तयार रावपाक जाय जाल्यार आमी कशे भाशेन तयार जाता, आमी ताच्या उतरान रिगून रावता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर आमी पाळटा, आमच्या मनाची नडसडणी करता, हें उतर आमी उलयता, दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगता, तोखतात तसलीं फळां आमी हाडटा. आनी आतां जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. म्हणटच हें सगळी तयारी आमी करूंक जाय जाल्यार आयज आमकां गरज देवाच्या उतराची, गरज आमकां पवित्र आत्म्याची, आनी आमकां जाय भावार्थ जेजूचेर. तो भावार्थ जेजूचेर धरल्या उपरांत आमचो एक नवो जोन जाता. आतां आमकां ती भूक आनी ताण देवाच्या उतराक लागता. आनी जेन्ना आमकां तें ताण लागता, पवित्र आत्मा आमकां शिकयता, आमच्या मनान हाडटा, आमच्या मनाची नडसडणी करपाक तो आमकां आदार करता. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता. आनी तेन्ना आमच्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता. जो कोण आयकता आयज हे शिववर्तमान, जो कोण आयकता, ताणें आपलें मन बदलून जेजूक आपलो सोमी देव मानून आयज घेतलो जाल्यार तांचें तारण जातलें. हें जेजून सांगलां आमकां. तो म्हणटा हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा ती एकलें सोत. म्हणटच तो सोत जीव आनी जिवीत जाल्यार आनी वाट जाल्यार आमी ताजेर आमचो भावार्थ धरुया, ताच्या उतराचेर भावार्थ धरुया, तयारी करुया. आनी एक दीस जेन्ना तो येतलो, आयज फाल्यां रातीक चोरा भाशेन केन्ना तो ताणें सांगलां चोरा भाशेन येतलो म्हणून, आमी तयार आसतले ताका येवकार दिवपाक, सासणाचें सूख भोगूंक. ही तयारी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.